सर तुम्ही एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा आणि कितले दीस जाले तुम्ही चालू केला आणि हे ड्रायव्हा भितर कितें तुम्ही हॉटस्पॉट्स बी हें केला तुम्ही राउंड अप बी केल्ले आसा कितें सांगूंक सोदता आयज? ह्या दिसांनी तुम्ही पळयतात की गोंयभर एक्सिडेंट पळय जे आहा ते वाडिल्ले आसात. तुम्ही नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा जावं हाजी कारण एकूच म्हणल्यार की जेन्ना गाडी चलयता ती जर सारकी चलयली एक्सिडेंट जायना आसतना रावपाक शकता. प्रत्येक जाण एक चिंतना आनी रॅश एंड नेग्लिजंटली गाडी चलयता आनी ताका लागून एक्सिडेंट जाता. ओन्ली कितें आहा चलान दिले की एक्सिडेंट बंद जायना. प्रत्येकान जर आपले जावन जर गाडी सारकी चलयली एक्सिडेंट बंद जावपाक शकता. आमी आमचे वटेन आमी प्रयत्न करतात चलान दिवन व्हडले एक्सिडेंट आहा ते प्रिवेंट करपाचे. आतां आमी लास्ट एक वर्साक पळय जे एक्सिडेंट 2 झोन आहात म्हणजे चड एक्सिडेंट जाल्ले आहात ते हॉटस्पॉट आमी सोदून काडिल्ले आसात आनी त्या हॉटस्पॉटाचेर आमी विजीट केल्ले आहा पर्सनली आनी थंय कितें कमी आहा मागीर कितें केल्यार थंय एक्सिडेंट जावपाक शकपा ना हें आमी थंय पळयलें आहा. सो अशें तीन स्पॉट आमचे हांगा वाचपा सोदिना. तो स्ट्रेच म्हळ्यार आमची सेंट एंड्रू कडल्यान वाडें पळय आहा तो स्पॉट आसा KTC कदंबा बस स्टँड दुसरो फोर्का कामो दुसरो गोवा राज्य वांडा. सो ह्या जाग्यांनी आमकां लास्ट एक वर्साक चडांत चड एक्सिडेंट त्या जाग्यांनी स्ट्रेचार जाल्ले आनी आमी थंय जेन्ना पळयत तेन्ना आमकां खूब कमी दिसलें म्हळ्यार थंय रमलर्स ना. आतां KTC कडेन जे रमलर्स आहात पूण ते दिसनात ते गेल्ले आहात आनी ताका लागून कितें जाता जेन्ना कदंबा एंट्री बसीस भितर वतात भायर येतात तेन्ना चडशे एक्सिडेंट जातात. सो ते आमी आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय तांकां लेटरूय केल्लें आसा की मदीं एक डिवायडर जाल्यार बरो जाता. कित्याक डिवायडर जाल्यार आतां कितें आसता तो बिजी रोड थंयच्यान स्कुलाचे भुरगे हाडपाक पेरंट्स वतात मागीर ऑफिसीस हें करून तो बिजी रोड आसता. तेन्ना जेन्ना दोनी गाडयो एक ओपोजीट डायरेक्शन जातात तेन्ना चडशे एक्सिडेंट जातात. सो मदीं जर एक डिवायडर जालो थोडे एक्सिडेंट प्रिवेंट जावपाक शकतात. आतां आमी पळयतात की स्वतंत्र पद आहा थंय डिवायडर आहा थंय बिजी रोड पूण थंय आमी केन्ना एक्सिडेंट जाल्ले नदरे आयना. हांगाय आमी एक डिवायडर घालून आनी दोनी सायडीन रमलर घालून एक्सिडेंट प्रिवेंट जाता काय म्हणून आमी एक कन्सर्न ऑथॉरिटीज पळय आहा PWD तांकां लेटर घेता. तशेंच फुडें थंय हाजे कडेन GSL कडेन गोवा राज्य आनी फोर्का कामां थंय सेम तो स्टेप सो आमी जी आमची सजेशन्स आसात ती कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक धाडिल्ले आसात. सो आमकां दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटीज ताचेर एक्शन घेतलें आनी बेगीन जातलें आनी आमी एक्सिडेंट करांत प्रिवेंट करपाक शकता. PI काल तुम्ही खंय तरी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतलो आणि सिव्हिल क्लोथ्सान तुम्ही आमकां अशें आयकूंक येता की एक 50च्या वयर तुम्ही ट्रॅफिक वायलेशन धरल्या. कितले तुम्ही केस रजिस्टर केले आणि कितले फायन तुमकां आतां मेरेन मेळ्ळेले आहा? कितें जाता जेन्ना आमी युनिफॉर्मान उबी रावतात तेन्ना लोक कितें करतात जे कायदे मोडटात जे वायोलेटर्स असतात ते पयसल्यान पळयतात आनी परत टर्न मारून वतात किंवा दुसऱ्या रस्त्यान वतात. सो आमी आतां आमचें एक ड्रायव्ह सुरू केला की तातूंत आमी एक 4-5 पुलीस जे आसता एक ऑफिसर आसा 4 पुलीस आसता सिव्हिलान दवरतात आनी आमी तांकां जे वायोलेटर आसतात तांकां आमी धरतात आनी तांचे कितें आसता तांकां फायन दितात आनी तांकां हें करपाक. सो काल आमी एक फूल डे एक 52 सुमार चलान केले 52 चलान्स एंड वेंटेड फायन ऑफ ₹31,500. आतां ही पळय जी ड्रायव्ह आसा ती कितें आमी डेलीच करिना ही आमी सडनली चॅक करतले. दीस वील बी अ सडन चॅकींग सरप्रायज चॅकींग आमी सडनली वतले सिव्हिलान वतले आनी चॅक करतले. सो लोकांनी आनी त्या लोकांक एक एडवायस आहा की आनी आमकां तांकां चलान दिवपाक लावचें न्ही आनी तांणी तांचो कायदो पाळचो आनी वेवस्थीत आपले जे कायदे पाळून हेल्मेट कितें सीट बेल्ट हें घालून तें वचचें. सो आमी रावतले हांगा आनी जसो वायलेटर जर आमकां मेळ्ळोच जाल्यार वी वील गिव हिम चलान आनी वी वील दितले.